जो मेरेन साहित्य अकादमी रोमी आणि कन्नडा लिपीचो आदर करिना, समान दर्जो दिनात, तो मेरेन साहित्य अकादमी आणि अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेच्या सगळ्या कार्यावळींचेर बहिष्कार घालतले, कोंकणी फोरमान शिटकावणी दिल्या। ऑक्टोबराचे 26 तारखेर ग्लोबल कोंकणी फोरम आणि मांड सोबान ही मंगळूरची संस्था दोनूय संस्था एकवटान येवन एक बहिष्कार, एक बॉयकॉट जाहीर करतात। साहित्य अकादमी आणि अखिल भारतीय कोंकणी परिषद हाचेर वी डिक्लेअर अ बॉयकॉट on all official functions and programs of the Sahitya Akademi and the Konkani Parishad. जे मेरेन साहित्य अकादमी learns to respect, म्हणजे रेस्पेक्ट आमकां रोमी लिपीक आणि कन्नडा लिपीक रेस्पेक्ट दिवंक शिकवना आणि रेकग्निशन दिवंक शिकवना, ते मेरेन तान ग्लोबल कोंकणी फोरम आणि मान शोभन त्यांचे सगळे प्रोग्राम साहित्य अकादमीचे त्यांचे सगळे कार्यावळ्यो इन्क्लुडिंग कोंकणी परिषद आम्ही बॉयकॉट करतले। आणि ते बॉयकॉट कित्याक करता आम्ही? फॉर द रिजन इज the discrimination done by choosing by the Sahitya Akademi by choosing only one script as the official script of Konkani by bypassing 4 other scripts of Konkani, which is not fair. आम्ही हो धरणा करून हाडूंक येवजिला। हो धरणा सुरू जातलो, इट इज अ सायलंट धरणा, पीसफूल धरणा, ओगेपणान जातलो आणि शांतिकायेन जातलो आणि 8:30 कॉमेस जातलो आणि 9:30 सुमार काबार जातलो आणि त्या उपरांत आम्ही लोया मैदानाचेर येतले फॉर ओपन मायक सेशन आणि थिंगा सगळ्या लोकांक हाजीर आसलेल्यांक संदी आसतली 4 ते 5 मिनटां रोमी विशयाचेर कोंकणीचेर अशा विशयाचेर उलोवपाक आणि मागता सगळे बरोयणार, लॉयर, एडवोकेट्स आणि एलायड एसोसिएशन्स कोंकणीची जी आसात तांणी येवन आपले विचार मांडचे। हो 26 तारखेर जो धरणा दवरलो आमी, हांव सगळ्या उपकार मागता जे रोमी कोंकणीचे मोगी आसात ते आणि जांकां दिसता की रोमी लिपी साल्वार जावंक जाय तांणी सगळ्यांनी येवचें, व्हडा संख्येन येवचें आणि आमकां हे जी आमची प्रोटेस्ट आहा ताका सपोर्ट करचो। आमच्या मोगा बसत आमचे भाव मंगळूर सान पासून येवचे आसात, सुमार 20-25 लोक मंगळूर सान आमकां सपोर्ट करूंक। तो सगळ्या गोंयकारांक हांवें मागता ही रोमी लिपी साल्वार करूंक तुमी आमकां आमच्या प्रोटेस्टाक आमकां सांगात दिवचो। त्या उपरांत आमी लोया मैदानार वयता तेन्ना तुमचे व्यूज कितें, तुमकां कितें दिसता तें तुमच्यांनी उलोवन ते आमकांय गमतले लोकांचे व्यूज कितें आसात ते। सो सगळे हांवें मागता येवचें आणि 26 तारखेर सकाळीं 8:30 वरांचेर रवींद्र भवनाच्या फुडल्यान आमकां सपोर्ट। अखिल भारतीय परिषद आसा ती 2 वर्सां उपरांत जाता। 2 वर्सां मध्ये तांचो कांय वावर आसना, कसलीच एक्टिविटी आसना। सो आमचे ताका कितें म्हणूं येता, एक मोड हे म्हणूं येता, एक मोडी जे 2 वर्सां उपरांत खांद मारपाक नव्या मनशांक विचून काडटा आणि हे मनशाक कितें करता, थोडे गोंयचे काडटा, थोडे भायले काडटा, अशें दाखोवपाक की कोंकणी कडेन सगळो लोक आसा आणि नागरीक सगळे तेंको दितात, पूण तशें ना तें। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली।